नमस्कार पळोवप्यानो, परत एक फावटी तुमकां दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक एका खेरीत कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार हांव आशेतां. वय आमी आमच्या चॅनलाद्वारे विशेष रितीची थोडी जागृती उपजोवची कार्यक्रमां तवळ तवळ तुमचे मुखार सादर करूनच आसा. आनी आज एक वर्तो अवकाश सोम्यान आमकां हांगासर फावो केला आनी प्रत्येक जावन एक गंभीर विशयाचेर भासाभास चलोवंक आनी तशेंच एक जागवणी दिवचे खातीर हे कार्यक्रम तुमचे मुखार आमी आतां प्रसारूंक आयते आसा. आमकां सर्वांक कळीत आसा सप्टेंबराची 10 तारीख आनी सप्टेंबराची 10 तारीख सुसायड प्रिव्हेन्शन डे म्हूण आमी जागतीक वलयाचेर त्या दीस संभ्रमता. आनी ह्या विशेष सुवाळ्यार जीवघात आडोवच्या विशयान कसो जीव मोलादीक जावन आसा म्हणलो एक संदेश दिवचे खातीर हें एक वर्तें कार्यक्रम आमी हांगासर आयोजन केला आसता. ह्या कार्यक्रमांत तांची मोलादीक सलाह दिवंक आनी तशेंच तांची अभिप्राय आनी ताची माहेत आमचे संगी वांटून घेवंक आज आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत आमचे संगी उपस्थित आसात मानेस्तीन डॉक्टर लविना नरोन्ना. मानेस्तीन डॉक्टर लविना नरोन्ना हाचे पयले सबार एपिसोडाद्वारे तांणी तांची मोलादीक माहेत आनी जाणवाय आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षका संगी वांटून घेतल्या. तांची परिचय हांवें तुमकां परत करची कांयच गरज ना. आमी सर्व जाणां मानेस्तीन डॉक्टर लविना नरोन्ना ती एक सर्वांच्या लोकांमोगाळ समाज सेवकी जावन आसा. विविध स्तरांत ती समाजाची ती सेवा ती अर्पण आसा. आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर ह्या संस्थेद्वारे आनी तशेंच सुशेग जिवीत डिमेन्शिया सेंटर ह्या संस्थेद्वारे एक विशेष सेवा समाजीक तिचे तावन लाबून आसा. तितले मात्र न्हय, आयच्या ह्या खेरीत विशयाक संबंद जाल्ले बरीच सुसायड लायफ लायन ह्या एका विशेष अभियान ह्या मिसावाची ती संयोजकी जावन तिचो मोलादीक वावर ती थंयसर भेटोवन आसा. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवे आयच्या ह्या मोलादीक संवादाक तिका आमी आतां स्वागत म्हणया. डॉक्टर, तुमकां आयच्या ह्या वर्त्या संवादाक आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व पळोवप्यांच्या नांवी आनी आमच्या सिबंद्यांच्या नांवी मोगाचो येवकार आमी आशेता. देव बरें करूं. डॉक्टर, हे आमी आतां एक गरजेच्या एका विशयाचेर भासाभास चलोवंक आमी हांगासर आयते आसा. सप्टेंबराची 10 तारीख जागतीक वलयाचेर सुसायड प्रिव्हेन्शन डे म्हळ्यार जीवघात आडोवच्या विशयांत हांगासर एक अभियान चलोवन आसा. ह्या विशयांत एक मोठवें प्रस्तावन इंट्रोडक्शन तुमी दिल्यार बारी बरें आसलें. वय सप्टेंबराची 10 तारीख सगळ्या संवसारांत जीवघात आडावच्या विशीं माहीत दिजे आनी आमच्या वरवीं कितें जाता तें आमी करीजे म्हणल्या खातीर सबार वर्सां जावन इंटरनॅशनल एसोसिएशन फॉर सुसायड प्रिव्हेन्शन आनी तशेंच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO वट्टू मेळोन कितें म्हणी करीजे कितें म्हळ्यार दीस येता येता वर्सां येता येता जीवघाताची संख्या सोडून येता. सो त्या खातीर हर एकल्यांनी कालय म्हणी वावर करीजे. वावर चलोवनूच आसा पूण ह्या दिसा हो एक दीस तांणी एक नेमयारला. त्या दिसा आमी कार्यक्रमां मांडून हाडिचे म्हण. आतां आमच्या चालत्या जिवितांत पळयतना निरंतर कार्यक्रमां जावनूच आसतात. ती सदांच म्हणले बरी आतांच्या आमच्या जनांगाक आनी आमच्या लोकांक ते एक कॉमन म्हणले बरी जाता. पूण हो विशय तो निजाकी गंभीर विशय हाची रियलिटी ह्या वास्तविकता कळाचे जाल्यार तुमच्या जावन म्हाका एक धाकटुली माहिती जाय जे आज जीवघाताचो प्रमाण जागतीक वलयाचेर ग्लोबल लेवलाचेर तो कितलो आसा आनी तशेंच जेंडर वायज या एज वायज हाचे एक तुलन या परिशीलन या रेशू कसो आसा. जागतीक मट्टार सांगचे जाल्यार हर एका वर्सा 8 मिलियनाच्यागी चड लोक जीवघात करून मरता. तातूंत सादारण एक 35 lakhs 35 लाख लोक भारत आसा. So 17% are from India. So हे 2022 statistics 2022 स्टॅटिस्टीक आतां आयल्या वारा आतां आनीकी सोडूनच आसा. सो आनी
दादल्यांचे आनी स्त्रियांचे प्रमाणा विशीं उलोवचें जाल्यार जीवघाताचो प्रमाण दादल्यांताय चड 72 72 दादल्यांक 27 स्त्रियो जीवघात करतात. पूण जीवघाताक प्रयत्न करचे स्त्रियांनी चड, जीवघाताक प्रयत्न करून मोरचें दादल्यांनी चड. सो तुमी हे आंकडे आमच्या विक्षका उजीर तुमी सादर करतना निजायकी जाल्यार आमकां भिरांत दिसता. कित्याक मनशा जिवाचें मोल असले एक आंकडे पळयतना कितेंच ना व्हडलें बरें म्हाका बगता. जीवघाताच्या विशयांत पयले तावनी आमी आयकोन आसा आनी बायबलांतय आमकां आयकोंक मेळटा. जेजूचो शीस जावन आसलो जुदासच जीवघाता वरवीं ताणें ताचो जीव ओगडायलो हें आमकां आयकोंक मेळटा. पूण अशें जीवघात करीचे जाल्यार सबार कारणां आसूंक साध्यता आसात. होय. पूण हांवें तुमचे लागीं एक विचारचें, तुमी ह्या फिल्डांत सबार वर्सां तावन तुमी हेळोन आसात, सबार अनुभव तुमकां आसा. तुमच्या अनुभवान तुमी मनन केल्ली संगत कसली सर्व कारणां एका व्यक्तीक जीवघाताक वडोवंक साध्य जातात? जीवघात करूंक प्रेरण सबार संगतीन द्वारी जाता. पूण असलेंच म्हूण सांगूंक जायना. थोडे फावटी एकाच्यागी चड कारणां वरवीं जिवचें नाका, मरचेंच बरें म्हूण थोडे निर्धार करतात. पूण असलें अमकेंच कारण म्हूण सांगूंक कश्ट. जीवघात करच्या पयलें त्या मनशाक कठीण दूख आसता. आतां आमी सांगचे प्रमाणे इंटरनॅशनली म्हळ्यार जागतीक मट्टार फादर ऑफ सुसायडॉलॉजी म्हूण आसा एडविन स्नाइडमॅन म्हूण. ताणें मस्त अध्ययन करून सायक 1 म्हणून एक शब्द वापरला. आमी टूथ एक, बॅक एक आनी जॉयंट पेन पुरा म्हणल्या बरी, स्टमक एक म्हणल्या बरी, सायक 1. तो म्हणटा सायकोलॉजिकल पेन. भितरल्यान ती दूख ती पेन किलरांत या बाम पुसुल्ल्यान ती रावना. ती सांगूंक कश्ट. आमकां चडावत जीवघात म्हणून आयकतना कितें तें शुल्लक कारणाक पुरो अशें करतात म्हूण सांगून आमकां त्या वेळार आयकतना तें शुल्लक म्हूण जावं पुरो. पूण त्या वेळार तांच्या मोतींत कितें तांकां इजा दोसता त्या विशयांत आमकां चड कळीत आसना. त्या वयल्यान हें कारण शुल्लक, तें कारण बेश्टें तरी ल्हान ल्हान कारणां खातीर करतात म्हणूंक जायना. तांकां ती तितली दूख आसले वरवीं ह्या विशयांत तें चिंता पटयतात. आनी जीवघात करतनाय जाल्यार प्रयत्न करतनाय जाल्यार व्हडलें कारण जायचें म्हणून ना. त्या वेळार मात्र आतां आज कोणायकी जीवघात करया म्हूण जावं पुरो, 1 घंटे उपरांत ताची मौत बदलता. वय वय आज मात्र सकाळी आसलें संजेर मनीस तसो आसना. आतां सकाळी इल्ली किरकिरी आसता, राग आसता, दीस येता येता इल्लो संजेर जाताना राग न्हिवता, बेजाराय उणी जाता, आकांत उणें जाता, तशें आसता. सो आज कोणी म्हण जीवघाताच्या विशयान चिंता म्हण जाल्यार त्या विशयान फाल्यां परवां 2 म्हयने 3 म्हयने आनी वर्सांवन घेतल्यान त्या विशयान चिंता म्हण सांगूंक जायना. ते इंग्लिशान सांगचें जाल्यार वन्स सुसायडल इज नॉट ऑलवेज सुसायडल. आज मात्र त्या खातीर जीवघात आडोवंक खंडीत साध्य जाता. कित्याक म्हळ्यार 30 वर्सां कोणी म्हणी जीवघाता विशयान चिंतिना. थोड्या वेळाक मात्र तें एक मोमेंट ती एक घडी पाशार जाली जाल्यार मागीर त्या विशयान परतून आमी तांचे कडेन विचारल्यार आतां तुका मरया म्हण ना आतां मरया म्हण बोगाना. काल बोगतलें, सकाळीं बोगतलें, पूण 3 वरां उपरांत म्हाका तशें बोगाना. सो तशें कारणां सबार आसात म्हूण तुमी आतां सांगलें. एक व्यक्ती आपुणान जीवघात करीचे म्हूण ताणें एक निर्धार केल्ले त्या दाडा ताचे थंय थोडी पुडी बदलावण जावची सहज. एका व्यक्ती थंय असलो एक निर्धार काण घेवच्या पयले ताच्या वर्तनांत जावं दी ताचे बिहेवियर म्हणटा आमी कसले रितीचे बदलावण ताच्या जिविताच्या रितींत दिसवत्या जिविताच्या रितींत कसले बदलावण आमकां पळोवंक मेळटा. दुसरी लक्षणां पळोवंक मेळटात. एका व्यक्ती थंय आशिल्लें लक्षण आनी एका व्यक्ती थंय आसा म्हूण सांगूंक जायना. थोडे फावटी बेजाराय जावंक पुरो, न्हीद पडना, थोडे फावटी जेवचें नाका म्हूण जाता. आनी विद्यार्थी थंय कितलेशे तरणाट्यां थंय बेजार जाल्ले जाल्यार इल्लेशें पिवचें चड करतात, सिगरेट चड ओडतात, या दुसरे मादक द्रव्यांक वळख जाल्ले व्यक्ती इल्ले ड्रग्स काण घेतात. तशें तांचे वर्तनांत बेजाराय जाल्ल्या वेळार तांचेंच जावन एक परिहार सोदून आसतात.
काल हें केल्यार म्हजी बेजार आयली म्हणून जाता गे म्हण. आतां बेजार आसल्या वेळार सोरोप येयलो जाल्यार बेजार आनी की डब्बल जाता, ती उणी जायना. इल्ल्या वेळार बरें समाधान भोगता जावंक पुरो, पूण अर्ध्या घंटे उपरांत ताका आशिल्ल्यो समस्या आनी की व्हडलो जावन दिसता. त्या वेळार ताणें आनी इल्लें पियेचें पडटा, मागीर आनी इल्लें पियेचें पडटा. तशें जाता सदांच. थोडे पटी भुरग्यांतय आनी इवन व्हडांतय जाल्यार आस्त पुरो वांटून दिवचें, साडून वील करचें. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी जियेना, म्हाका नाका जिवंक, म्हणजे पुरो वांटता म्हणलें एकच पटी दान दिवंक सुरू करता. सगळ्यांक थँक्यू म्हणचें, गूड बाय म्हणचें. ते जाणां आनीकल्यान विचारचें पडटा काला कशें जालां. मागीर तांचे ते उरल्यांक थोडीं लक्षणां दिसून येतात. टीव्हींत इंट्रस्ट ना, जेवंक इंट्रस्ट ना, न्हांवंक इंट्रस्ट ना, नितळाय गरज ना. तशें तांची जी नियंत आसक्त मस्त उणी जाता. केदाळे टीव्ही पळोवचो व्यक्ती टीव्ही नाका, केदाळे मस्त उलोवचो व्यक्ती मौन जाता. म्हज्या कुडांत बागेल घालून हांव रावता, कोणी म्हणे आयलें जाल्यार राग येता, म्हाका म्हज्या इतल्याक सोंड सोडा म्हण सांगून. सो ते जाल्यार तसली बदलावणी आसता. थोडी पटी बेजार जातना थोडी राग येता, रडतात, शीत गरसोण इल्लो सोलोन दुसरे कडेन येतात, मागीर पाटी येतात. तशें सकाळीं तावन सांजेर मेसर मस्त व्यत्यास जावंक पुरो. हांव केलें की प्रयोजन ना. थोडे पटी तांकां भितरच बगता, इतलें कामां एप्लाय केलें एकूय मेळोना, एका इंटरव्यूवान ती सिलेक्ट करूना, सिलेक्ट जावना. म्हाका कामत मेळचें ना, म्हजे जिणेंत बदलोवचें ना म्हण सांग. तशें मस्त निराश बगता. ताणें उलयतना ताणें ती कशें लोव ताळ्यान उलोवचें. या मस्त आमी म्हणटा कन्नडान निಟ್ಟुसिरू, उस्वास. वय कसो आसाय म्हणटा हा व्हडली पण तशें सासू करून उलोवचें. एनर्जी काही आसना. कांय म्हणे उठया, करया, जेवया, काम करया म्हण बघाना, इस्कालाक या म्हण बघाना, बूक उक्ते करया. म्हजें काम पुरो कामांत इंट्रस्ट उणें जाता, कोणा कडेन उलोवची इंट्रस्ट उणें जाता. घरा कोणी आयलीं जाल्यार तांचे कडेन उलोवंक जायना, न्हीद पडना आनी जेवणाची खाणाची इंट्रस्ट उणें जाता. तशें जनरली तांच्या वर्तनांत मस्त बदलावण दिसून येता थोड्या तेंपा आदींच. सो तशें आतां तुमी सांगलें आनी थोडे सांगतात, म्हळ्यार म्हाका आयिल्ले म्हाका कळीत जाल्ल्या प्रकार थोडी साहित्य तांणी उट्ट करून दवरचे. फॉर एग्जाम्पल दोरी जावं दी ब्लेड या कार सोडटना स्पीडार उबेचें असले पुरो जावचे साध्यता आसा गी मॅम? वय कित्याक म्हळ्यार आतां फ्लॅटांत रावचे मनशां तांकां दोरयेची गरज ना. सडनली एकलो 16 वर्सांचो चेडको वचोन म्हाका दोरी जाय म्हूण सांगीत जाल्यार अंगडीकारान ताका विचारचें पडटा, तुमगेर बांय ना दोरी कित्याक गे म्हूण सांगून. थोडे पटी वखदां काण घेतात, म्हज्या व्हडली बांयक न्हीद पडना देखून एक न्हिदेची गुळी जाय म्हूण. सो एक न्हिदेची गुळी म्हणल्यार वळख आसल्यार कोणी म्हणी फार्मासिस्ट दिता एकच, पूण एक न्हिदेची गुळी काण गेल्यार कांय जायना. तो अनेक कडेन फार्मसीक वचून अनेक गुळी काण घेता. तशें 10-15 गुळयो ओट्टू केल्यो जाल्यार ती साहेती जाता. ह्या घरांनी आमच्या मस्त जीव काडूंक कारण जावच्यो मस्त वस्तू आसात. आतां तोटांनी जाल्यार हळ्ळेंनी मस्त तोटाक घालचें वोकात आसा, तें इल्लेशें पावता. इतलें पुरा कीड मोराचें जाल्यार सो तें पिवचें. थोडे पटी फिनायल आनी तें पियेतात, पूण उंदरांचे वोकात, जरल्यांचे वोकात, तोटाक घालचें वोकात तें पुरा मस्त मारेकाड. आमच्या गांवांत सगळ्यांच्या घरांनी पिस्तूल गन ना, पूण फॅनाक घालचें बांयो मस्त आसात. सदां चकड घरांनी एक बांय आसा. सो उदका द्वारे इंडियांत स्पेशली सावथ इंडियांत वॉटर इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ सुसायडल डेथ. कित्याक म्हळ्यार न्हंयो आसात, तळयांत, बांयांत उदक सगळ्यांनी आसा. आतां पावसांत सगळ्यांनी उदक आसा. तशें एका मनशाक देदस्प्रेयर म्हूण बगुल्ल्या वेळार, बेजार जाल्ल्या वेळार, जिणे नाका म्हूण बगुल्ल्या वेळार ही पुरो साहेत विदीन आर्म्स रीच म्हणटात आमी, हाता कडेच मेळटा. थंय जाल्ल्यान तांकां तांचे प्लॅन या तांणी कितें करूंक चिंतलां तें कार्यगत करूंक मस्त साहेत रेडी आसा. सो तुमी आतां सांगतना न्ही की आमकां मस्त बेजार जाता, कित्याक जिवाचे इतलो अमोलीक जीव एका खिणाच्या निर्धारांत तो तांणी जीवघात करचें न्ही की वरत्या बेजाराचें आनी वरच्या जिविताक वरत्या लुकसाणाचें तें जावन आसा. पूण जाल्यार आतां तुमी सांगलें हे चक्कड तयार आनी बरो जायत तितल्यो वस्तू आमच्या लागीं थंय तांकां मेळटात म्हूण तुमी सांगलें, पूण
खंयच्या एका हंतार ते अपायकारी त्या व्यक्तीचे तो व्यक्ती अपायकारी पावंडार आसा या रिस्क फॅक्टर म्हणून आमी सांगता ते खंयच्या हंतार जाता मॅम ते म्हळ्यार घरा कोणी नातल्या वेळार सदावत जिवकांत घडचें फांद्यार रातच्या 1 वरान तावन 3:30 वरार त्या वेळार घरा कोणी आसल्यार थंय बरी ज्यो गाड निद्रेंत आसतात न्हिदेंत सकाळची न्हीद आनी त्या वेळार सोऱ्यो जावच्योय चड कित्याक म्हळ्यार इल्लो आवाज जाल्यार आमकां जाग जायना सो तो टायम तितकेशे मस्तू गरजेचें मागीर आतां विद्यार्थ्यांनी सांगचें जाल्यार परिक्षा वेळार एकाने प्रेजेंटेशन आसा हें इतल्याच दिसांनी सबमीट करीचें कोणी म्हणी बँकांत काम करता जाल्यार रिपोर्ट मार्च 31 रेडी जावंका ते जाल्यार मस्तू इराय बगता सो तले थोडे वेळ आसात स्ट्रेसफूल टायम म्हणटा आमी त्या वेळार एक व्यक्ती इल्लो वल्नरेबल ऑर ती बायल मनीस या दादलो मनीस दे आर ॲट रिस्क फॉर सुसायड ड्युरींग द प्रेशर टायम्स एग्जाम जावं पुरो आनी कितें जावं पुरो कोणी म्हणी आतां इवन आतां आमच्याच गांवांत जाल्यार थोडे पटी तरणाटी हे मोगार पडटात आमच्या कम्युनिटीच्या भायर आतां क्रिस्तांव हिंदुवांच्या मोगार पडटा या मापळ्याच्या चिरक्याच्या या चेडवाच्या मोगार पडटा घरा येवन सांगतना कोणी तयार आसना करेक्ट नाका करेक्ट म्हणल्यार मात्र तुवें काजार जायचें ना जाल्यार ना म्हण सांग ओवर माय डेड बॉडी म्हण सो त्या वेळार कालें करचें तांकां एक परिस्थिती तिकेशी कश्टांची जाता आतां घरची तयार आसनात हें ओपोवंक पूण त्या मनशाक सोडूंक तो व्यक्ती या ती व्यक्ती तयार आसना सो त्या वेळार एक कॉन्फ्लिक्ट जाता त्या वेळार हांव तो मेल्यार मागीर परिहार जालो म्हण सांगून तशें बोगची मोतीक बोगता जावं की पुरो आमी आतां येदोळ पर्यंत एका वाट्यान मात्र आमी इल्लेशी भासाभास चलयली आतां आनी एक वाटेच्या विशयांत आमी चिंतचें जाल्यार एक कूस आमी पळयली जर तर एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत ताका देगस्पोर जाता या जीवघात करता आनी ताचें जिवीत थंयसर अखेर जालें पूण ताचे उपरांत ताचें कुटुंब आसा ताची बायल आसूंक पुरो ताची भुरगीं आसूंक पुरो एका व्यक्तीच्या एका दादल्याच्या एका स्त्रियेच्या मरणा उपरांत जीवघाताच्या मरणा उपरांत त्या कुटुंबाची फरिगत कशी आसात होय जीवघात केल्ली व्यक्ती एक दीस मरता पूण तांणी कोणें पळय पाटी सोडलां तांची कुटुंबाची मोगाची इश्टिण्यो भाव भयणी आवय बापाय तीं हर एक दीस मरतात कित्याक म्हळ्यार तांचे असलें मरण एक कितलें दुखाचें गे म्हण काय आतां एक्सिडेंट जाल्यार आमच्या हातांत ना करेक्ट थोडे पटी आमी खंय येताना आमच्या कंट्रोलार ना तशें भोगलें कश्ट जातात एक्सेप्ट करूंक या ओपन काडूंक पूण ते म्हणीन साध्य जाता पूण खालें म्हणी करी येतालें सदांच घरच्यान कितें भोगता म्हळ्यार हांव तितकेशे दोळे उक्ते दवरिचे आसले खान उक्ते दवरिचे आसले म्हाका कित्याक कळोना म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजी भयण म्हजी आवय म्हजो बापूय अशें चिंतताना म्हाका कित्याक समजोना हांवें इल्लें चड उलयचें आसलें हांवें इल्लेशें गमन दिवचें आसलें म्हण सांगून सेकेंड गेसींग हर एक दीस तशें करूं जालें अशें करूं जालें हांव तुका रान कोणा म्हण सांगून तशेंय भोगता आसल्यान सो अशें ह्या वरवीं थोडे पटी सर्वायवर्स ऑल्सो आर वल्नरेबल कोण पळय पाटी सोडून येतात तांकांय तिकेशे सुसायड रिस्क चड तो बऱ्या आदारान गेलो म्हाका एक कश्ट आयिल्ल्या वेळार आतां घरांत घरच्यान बापायनीन जीवघात केलो जाल्यार तरणाटो भुरगो तें पळयता आनी कालय म्हणी जिणेंत एक चड उणें जाल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार पाप्पान केल्लें बरें हांवें केल्यार बरें म्हण पाप्पाचें पुरो परिहार जालें समस्ये मेल्ल्या वरवीं हांवें तशें करियेत म्हण सो इट बिकम्स कालें म्हणटा आमी रोल मॉडेल रॉंग रोल मॉडेल वय आमी बऱ्या रितीन न्ही वायट रितीन पाप्पान कश्ट आयिल्ल्या वेळार अशेंच केल्लें हांवूय करता म्हण पाप्पान पयशांच्या विशयांत समस्या आयिल्ल्या वेळार केल्लें हांव एग्जाम कश्ट जाता म्हण करता म्हण तशेंय जाता तो कोण पळय ती पाटी उरतात तांकां समाजीन ती मस्त नालिसाय तेंच विचारूं तेंच हांव तुमच्या लागीं विचारूंक आसलो कित्याक आतां हे दोळ पर्यंत आमी त्या घरच्या विशयांत डिस्कस केलें फाल्यां जर तर ताची भुरगीं इस्कालाक वेतात समाजींत खंय वेतात दुसरे कडेन खंय पुणी प्रोग्रामाक वेतात तशें जाल्यार परिस्थितीचेर लोकांनी ताचेर पळोवची लोकांनी तांकां पळोवची रीत आनी तांकां तांणी लेखची रीत ती रीत निजाकी जाल्यार तांकां एक तोपची जावन आसा ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात मॅम वय ते नीज गजाल कित्याक म्हळ्यार मस्त जाणां अशें आमकां सांगतात
आमकां भायर येवंक जायना, तुमी कालें करतल्यात, तूं कारण गे, तुमी कांय जोर केलें गे, तुमी तसो मोग करनातल्यान गे, समाज येवंक दिनातल्यात गे, खंयच्या कारणाक. सो तांकां एक अपराधी मनोभाव येता, दे फील गिल्टी, आमी तें कारण कोण ना म्हूण सांगून. सो समाज जीवघात केल्ल्या या जीवघाताक प्रयत्न केल्ल्या व्यक्तीक पळोवची रीत ते कशें समाना. आतां तितलेंच मात न्ही, आमच्याच इगर्जेंत थोड्या वर्सां आदीं जीवघात करून सरिल्ल्यांक बेंजार केल्ल्या सुवातेर पुरी नातले. कित्याक म्हळ्यार पूण आमकां गोतू ना. मागीर दुसऱ्या वातिकन सभे उपरांत तें बदल्लें. कित्याक म्हळ्यार मोरच्या वेळार इट इज बिटवीन देम एंड गॉड. सो तांणी कालें माप मागलां गी, तांणी कितें चिंतलां गी, कितें केलें आमकां गोतू ना. आमी कोण तांकां काडन मुल्यांत तुमकां वो जागो म्हणोंक म्हूण सांगून. तें आमी आतां आमच्या क्रिस्तांव समाजान एगच बातेंनी एक्सेप्ट केलां. म्हळ्यार जीवघात करीचे म्हणून न्ही, पूण केल्ल्यां की आमी ती कशें तांकां अर्थ करून काडगेचे, खंयच्या कारणा खातीर केलें, मस्त दूख आसतली आसतली. त्या वेळार अशें जालें तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक वाचून भायर दवरचें नाका म्हण. पूण समाजान सदांच लोक तांकां बऱ्या दृश्टीन पळयना. सो आमी स्टिग्मा म्हणटा, तांकां एक तें कालो तिबो आसल्या बरी, अशें जालें न्ही म्हण. एक्सिडेंटान मेल्ल्यांक तशें करिना, पूण सुसायडान जाय म्हण केलें म्हण सांग. जीव काडचें म्हळ्यार जाय म्हण केलें म्हण. मागीर आमचे मदें एक आसा म्हणजे पीपल हू किल देमसेल्स आर कावर्ड्स. कोंकणीन कितें म्हणटा आमी? भिवकुरे ते पळकुरे म्हण. तांकां लायफांत जिणेक फूड करूंक साध्य ना, ते जिणेंत धांवूंक प्रयत्न कित्याक फळाफळ घेतात. कित्या खातीर फळाफळ घेतात, तांच्या मोतीन कितें जाता तें आमकां गोतू ना. पूण आमकां सांगूंक सुलाभ, ते पुरा भिवकुरे देखून तांणी तशें गेलें म्हण. पूण एकल्यान आपणासून जीव काडीचे जाल्यार भिवकुऱ्यांक साध्य ना. मस्त धैर्य आसल्यार मात्र जाता. त्यामुळे थोडे पुटी जीवघात करतात थोड्या रितीने. आमकांच तें पळयतना बेन दिसता, कूड विद्रूप जाता. या थोडे पुटी सगळें कॅन चिमणे तेलाचें आंगार ओतून काडी पेटोवचें. इट इज नॉट इन्स्टंट डेथ, तें स्लो डेथ. इन पॉयजन काण गेल्यार जिबेतावन पोट मिसर आनी कितें मिसर, किडनी मिसर पुरा बाजून लासोनूच येता. 2 मिनटांनी मोराना. पूण ताची भितरली दूख, मानसीक दूख कितली आसा न्ही, ते तांकां ही भायली दूख ओटली म्हण दिसना. सो जीवघात करतेल्यांक पुरा आमी भिवकुरे म्हणूंक जायना, तशें म्हण ते हिरो म्हणूंकय जायना. यस, तुमी आतां सांगतना कितें उलोवचें म्हण म्हाका कळना. कित्याक हो विशय इतलो एक गंभीर विशय, पूण आमच्या समाजांत त्या विशयाचेर लोकांची एक नदर ती एक अत्व्याच रितीची ती जावन आसा. आतां आनी एका कुशीन आमी वेचें जाल्यार हे सुसायड टेंडन्सीच्या विशयांत आतां आमी उलयले, पूण आमच्या घरच्या परिगतेंत संवसारार आमी पळयता आजकाल भुरग्यांनी सुसायड करचें तें चड जावनूच वेता. कित्याक थोडे क्षुल्लक कारणां आसूंक पुरो, पूण भुरग्यांनी सुसायड करच्या विशयांत तांच्या आवय बापायची जबाबदारी कशें आसाचे आनी ह्या विशयांत कसले प्रिकॉशनरी मेजर्स कणगेचे, ह्या विशयांत तुमची अभिप्राय कितें मॅम? भुरग्यांनी आतां आमकां ती कारणां शुल्लक म्हणून बगूंक पुरो, पूण तशें म्हणून वॉकिंग ऑन एगशेल्स म्हणटात. कितें म्हणटा आमी, सकयल दवरल्यार मूय व्हरता, वयर दवरल्यार कावळो व्हरता म्हण तशें मस्त जागृतकायेन भुरग्यांक वागयचें म्हणून ना. पूण भुरग्यांक ल्हान तावन आमी दाग घालता पोलियोक आनी डिफ्थिरियाक आनी सुण्या कुंकलेक, वूपिंग कॉफ, ताका पुरो आमी वॅक्सिनेट करता. पूण जिणेच्या विशयांत इल्लें वॅक्सीन घालचें गरज आसा. ल्हान तावन इसारलें पुरो दिवचें न्ही. ना, तूं रजेंत इल्लें काम कर, पयशे खंय तावन येतात म्हूण भुरग्यांक कळाचें. आनी इसारलें तुका मोबायल जाय की काडून दिता. ना, कित्याक दिवंक जायना. आतां 14 वर्सांचे भुरगे थोडे फावटी कार की काडून बापायचें कार ड्रायव्ह करतात. तर ती सावी थंय दवरिचें जाल्यार ती वडिलांची जबाबदारी. ताणें पळोवन कार ड्रायव्ह करूंक शिकला आसतलें, पूण तांची जबाबदारी आसा. इसारलें सांगचें न्ही. तांकां इल्लेशें इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन बीन आसतना सतयचें म्हणून म्हणना, खावंक दिवचें, वस्तूर दिवचें, तांचे कडेन उलयचें, पूण खंयच्या रितीन तांची जतन करीचें त्या विशयांत घरच्यांनी वडिलांनी इल्लेशें समजोवचें बरें. सदांच भुरग्यांक घरांनी आयकूंक कोणी नात.
मस्तपटी समालोचनाक आयिल्ल्या वेळार भुरगींच म्हणटात घरा आयिल्ल्यान मम्मी एका मोबायलार म्हजो पप्पा आनी एका मोबायलार आसात. इस्कलांत कालें जालें कालें गेलें शिकलोय गी बरयलें गी कितले मार्क मेळ्ळे कोणीय विचारिनात. आनी थंय जेवंक आसा जेव कॉफी आसा काण घे आनी सगळ्यां मोबायलारात. सो हांव विचारले वेळार म्हाका एक मोबायल काणकोन दिले. आतां हांव म्हज्या मोबायलार म्हजे मोबायल काणकोन बसता म्हण. सो आमचे कडेन एकामेकांक दिवंक वेळ मस्त उणो जाला. आतां वेळ दिवंक साध्य जाल्यार आतां घरा कोणी आयिल्ल्या वेळार चेरको घरा आयिल्ल्या वेळार आज सदांचें बरी दिसना कालें जालें वय तें मस्त मुख्य. कितें जालें हांवें कालें करी येत गी तुका कुमो करी येत गी म्हण सांगून ते दाडा ताका एक अवकाश मेळटा इसारूंक म्हाका मस्त बेजार जाता. अशें जालें इस्कलांत जी ते नाका म्हण जाता. अशें इसारल्यार मात्र ती सांगतात. आमी इसारना जाल्यार तांचे इतल्या ती येवन सांगिनात. थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार अलक्षांत उलयतना म्हाका मस्त वता ल्हान भुरग्यांक ल्हान भुरगीं म्हणटात आय एम व्हेरी स्ट्रेस्ड म्हण. वय तुका सकट जाता. आतां 12 वर्सां मात्र तुका कळली स्ट्रेस म्हाका आसा म्हण ओडिलां तशें. आतां इंग्लीश समजूनय वाडल्या भुरग्याची. सो स्ट्रेस म्हळ्यार काय बेजार आय फील सॅड तें जाल्यार तांकां इल्लें आयकोवचें बरें. सकट जाता आमच्या वेळार तशें नातलें तुमकां आमी केल्लें चड जाता बट वगत रावलें जाल्यार मागीर म्हजे कडेन आयिल्लो अशें उलयलें करी येतें आहलें सांग येतें आसलें म्हण बगता. एक डे थोडे वर्सां आदीं आमच्याच सेमिनारींत एक मॉर्न जालें. ओके मस्त वर्सां आदीं ही म्हाका आनेका सासेदोर्तीन सांगिल्ली गजाल ती हांवें रिपीट करचें. एक सेमिनारिस्ट प्राध्यापका कडेन गेलो खंय फादर म्हाका इल्लेशें उलयचें म्हण आनी म्हाका कांगनाडे आस्पत्रे वचून येवंका एक सिक कॉलां विजीट करून येता 8 वरार पाटी येना पडे जेवून जाल्या उपरांत रेफेक्टरींत उलया म्हण. ओके जायत म्हणालो. मागीर आनी कडेन गेलो आनीक कोणगी प्राध्यापक मेळ्ळो म्हाका इल्लें उलयचें म्हण. तो आनी म्हळ्यार रेल्वे स्टेशनार वचोंक म्हाका कोणाक पिक करूंक आमचो गेस्ट येता म्हण. तिसरे कडेन ताणें आनीक कारण दिलें. पुरो अशें जावन 8 वरार जेवण जावन तेगी पाद्र्याप राखतात येता म्हण. पळयतना मेजार ब्रदर ना. कोणी ताका रुमाक वचून आपय उलयचें म्हणटालो वचून आपय म्हणटना बागेल बडयतना कमिटेड सुसायड. मागीर तांकां मस्त बेजार अय्यो पेशंट कांगनाडे आस्पत्रेंत 5 मिनटां रावतो आसलो न्ही. आतां रेल्वे स्टेशनांत हांव देंवल्या उपरांत हांवें तक्षण दावाचें म्हणना हांवें उलयचें आहलें हांवें आयकाचें आहलें. म्हजे कडेन आयलो मागीर तेगी जाण उलयतात म्हजे कडेन आयलो म्हाका विचारलें इल्लोसो टायम दिता की म्हाका इल्लें उलयचें तो क्लियर जाता म्हण. त्या वेळार आमी तांकां टायम दिना जाल्यार आतां त्या जाणांक ताणें एप्रोच केलें ते 3 बागलां बुडयलीं 3 बागलां उक्तें जावना. सो अशें मस्त जाणां मस्त कडेन बगता तांकां उलोवंक जाय तांकां सांगूंक जाय. त्या वेळार आयकोंक वेळ आसना या पावट आसना या साध्य आसना सगळ्यांय बिजी आसतात. तशें जावन थोडे फावटी आमच्या रियलिटी पूण तें भोगल्ल्यांक आनी अनुभव जाल्ल्यांक मात्र तें कळटा. आतां आनी एक विशय तुमचे लागीं हांवें विचारचें. एक व्यक्ती सुसायड करूंक तयार जाता आनी कशेंगी देवाच्या एका आसऱ्यान गी मनशाच्या एका प्रयत्नान गी तो वांचून उरता. ताचे उपरांत ती एक विकाळ घडी तेंतोन पास जाली. ताचे उपरांत त्या व्यक्तीची मनोस्थिती कशी आसता आनी परत्यान ताका तसली वडणी येतात गी. इन केस तसल्या व्यक्तीक आमी खंयच्या रितीर स्विकार करीचे खंयच्या रितीर ताका फॉलोअप करीचे खंयच्या रितीर ताका मार्गदर्शन दिवचें पडटा. वय आतां जनरली सांगचें जाल्यार जराल तरान सांगचें जाल्यार हर एक सुसायड करची व्यक्ती अशी लक्षणां दाखयता म्हण सांगूंक जायना. पूण 10-8 जाणां तांचे वर्तनेंत इल्लेशें बदलावण जाता आमकां आडाव येत. तशेंच जीवघाताक प्रयत्न करना मागीर मरण येतल्या व्यक्तीक इल्लेशें सपोर्ट कावन्सिलींग समालोचन गरजा खंयच्या कारणा खातीर तांणी जीवघाताक प्रयत्न केलें. आतां इस्कलांत प्रेशर जावंक पुरो. आतां आमचे थोडे फावटी इस्कलांनी आमी तशेंच करता. हर एका इस्कलाच्या बागलार डिस्टिंक्शन गेटीचे कडेन डिस्टिंक्शन होल्डर्सांची बॅनर्स घालतात. 97, 98, 99.9% कोणाक मेळ्ळें म्हण. ते तितले पर्सेंट मेळनातल्या भुरग्याच्या मोतीन कितें जाता म्हण आमी चिंतिना.
ती त्यात कॉलेजीक येतात, त्यात इस्कॉलाक येतात. आनी कितें म्हणजे तांकां एनकरेज करच्या खातीर करचें म्हण. पूण थोडे फावटी कितें करता, मस्त प्रयत्न. आतां एक आवय एक भुरगो केदाळ आवय ताका मोटिवेट करच्या खातीर सांगतालें की आनी तुजो क्लासमेट कराटेंत आसा, तुजें आनी एकलें तें स्पोर्ट्सांत आसा, हर एक दीस तांची फोटो येता तांची पेपरार. अरे पेपर उक्ते करतना पुरो तुजे क्लासमेट्साची फोटो येता, तुजी फोटो एक केदाळा पळोवची म्हण. मागीर मस्त प्रयत्न केलें चेरक्यान. स्टडीजान ती ताका मस्त मार्क, एवरेज स्टुडंट तो, पूण कराटे चॅम्पियनी न्हय, म्युजिकान ती हुशार ना, स्पोर्ट्सान ती तितलो व्हडलो हुशार, म्हळ्यार पेपरार फोटो येवचे तितलो हुशार ना. लास्ट मागीर ताका मस्त बेजार जालें. आतां हांव एक कशें संतुश्ट करचें. लास्ट मागीर कागाद बरोवन ताणें जीवघात केलो आनी मावयक बरयलें. हांवें मस्त प्रयत्न केलें म्हजी फोटो पेपरार हेजे म्हणून, पूण म्हाका साध्य जावना. फाल्यां म्हजे फोटो घाल, ताची फोटो दोन फोटो दुसऱ्या दिसा पेपरार आयली. एक इस्कॉलान घाली, एक आवय बापायनी घाली. सो आवय बापायचे मागीर आवय बापाय म्हणटा ना आवय बोमारली. तशें म्हणलें न्हय हांवें म्हण, पूण देखून केल्लें न्हय. ताका इल्लेशें पंप करन, ताका मोटिवेट करया, उत्तेजन दिया म्हण म्हणलें. ते उत्तेजनाचो परिणाम दुसरोच जालो. मागीर सुरसोन साध्य ना. थोडे फावटी आमी आमचे एक्सपेक्टेशन्स तिकेशे चड पुरो भुरग्या पदें. आतां एक हाताची 5 बोटां 5 रितींनी हात एकलोच, हात म्हजोच. पूण तशीं भुरगीं तशींच आसतात. तेव्हा आवय बापायनी तें समजोवचें मस्त गरजेचें. एक भुरगो संगीतांत हुशार आसूंक पुरो, आनी एकले स्पोर्ट्सांत हुशार आनी एकले शिकपाक तो करता म्हण सांगून हांवें करचें म्हण सांगूंक जायना. तो आमी आमचें एक्सपेक्टेशन आनी एकल्या तावन आमी कितें अपेक्षीत हांव दॅट हॅज टू बी रियलिस्टीक. रियालिटी कितली आमी म्हूण पळयचें. हांव कितलें बुदवंता, हांव कितलें शिकल्यां, म्हज्या भुरग्यांनी कितलें करूंक जाता म्हूण हांवें पयलें पळयचें. हांवें म्हजे वरुणी असाध्य जाल्लीं पुरो सपनां तांच्या खांद्यार घालीन, तांच्या माथ्यार घालीन जाल्यार तांकां कांय करूंक जायना. मस्त पडी दे आर लायक दॅट. पेरंट्स आर लिवींग देयर ड्रिम्स थ्रू देयर चिल्ड्रन. सो भुरग्यांक कालें करचें म्हण कळना. म्हाका एक स्पोर्ट्समॅन जायचें म्हण आहलें, पूण जावना. तूं जा आतां, तुका हांव स्पोर्ट्समॅन करता म्हण ताका लोटून ग्रावंडार व्हरता. पूण ताका स्पोर्ट्समॅन जावंक जाय की नाका गे म्हण करता. आवय बापायनी तिकेशें आमी चिंतेचें पडटा, इस्कॉलान ती तिके चिंतेचें पडटा. आमची आवटलूक म्हणटा आमी आमचे दृश्टिकोन, वय आमचो दृश्टिकोन तिकेशें आमी बदलेचें. सकट एकतल्याक न्हय, तुजे वरी कितें जाता तें कर. आमी ओडून इनॉक्युलेशन म्हळ्यार तांकां इल्लेशें इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन न्हय. वी हॅव टू रेज आवर चिल्ड्रन फॉर फेलियर. प्रिपेर आवर चिल्ड्रन फॉर फेलियर, नॉट फॉर सक्सेस. सक्सेस सुदाब, सक्सेस जाल्लें जाल्यार कालें करीचें, कोणाक पार्टी दिजे, कितलें सुखुशी जायचें म्हण म्हाका कोणें सांगिचें म्हण म्हाका करता. पूण फेल जाल्लें जाल्यार कालें करीचें. पयलीं फावटी आय लव यू म्हणटना हांव तुजो मोग करना म्हणल्या वेळार थंयसर जीव काडटा म्हणूंक जायना. तूं करना जाल्यार म्हणलें आनी म्हणी कोणी म्हणी कर. तशें तांकां बोगाचें जाल्यार आमी तांकां ताका तयार करचें. फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, 3 संदर्शनां ती काम मेळना जाल्यार 4थे फावटी, 8वे फावटी, 15वे फावटी मेळटा म्हूण सांगून आमी ताका उत्तेजन दिवचें. तुमकां की प्रयोजन ना, 3 इंटरव्यू जाले आनी कानाक तशें म्हणूंक जायना. सो तें आवय बापायचें काम, समाजाचें काम, शिक्षकांचें काम. तांकां इल्लेशें पुश देम बट नॉट टू मच. पोडटा बिसर लोटी नाकात, पूण इल्लें पुश करची गरज जाता. तुज्यो नेक्स्ट इंटरव्यू ट्राय कर. तो हांव मस्त इंटरव्यू दिवन मागीर म्हाका 7वे फावटी काम मेळिल्लें. तुकाय मेळटलें, पण आमी तशें सांगिचें पडटा तांकां. देव बरें करूं मॅम. तुमचो एक अपार अनुभव ह्या एका गंभीर विशयाच्या मुळादी तुम्ही तो जोडल्लो अनुभव आज आमच्या विक्षकांच्या मुखार तुम्ही दवरलो. आनी तुमच्या त्या खेरीत अनुभवाचो एक रूप जावन आतां रुपीत जाला सुसायड लायफलायन. सुसायड लायफलायन सबार रितीर आज हेरांक उपकाराचें जावन आसा. आनी आमकां व्हरतो संतोश आनी अभिमान भोगता तुमी त्या सुसायड लायफलायनाचे संयोजकी जावन तुमचो वावर आनी सेवा दिवन आसात. तर ह्या सुसायड लायफलायना विशयांत एक झळक आमच्या विक्षकांक. वय थोड्या वर्सां आदीं 2014 आनी 15 वर्सां इसवेंत 2014-15 आमी तेगा जाणा सिस्टर मारी इवलीन ती
सेंट ॲग्नेस सायकॉलॉजी लेक्चरर म्हजी टिचर ती. ओके. आनी मागीर डॉक्टर रोशन मंतेरो म्हणून एलोशियस कॉलेजीन तो MSW डिपार्टमेंट. अशें आमी तेगाय एक पाटी मेळून लेवलार केदाळे आमी सुसायड म्हण वाचता हांव पेपरांनी. पूण आमी घालून करी येत न्ही म्हण वाचून उगोत रावंक जायना. सो तेगाय जाणांची अभिप्राय आमची एकच आसली. त्या खातीर आमी एक सर्वे करया म्हण. ओके. कॉलेज स्टुडंट्सांची सर्वे करया न्ही जावन एक आमी काले म्हणी एक कार्यक्रम मांडून हाडी जेगी या हांगा एक हॉटलायनाची गरज कोडयाळांत आसा गी म्हण कळाचें जाल्यार वो समज कितलो गूंड आसा कितलो व्हडलो आसा म्हण आमकां कळाचें. सो सर्वे करून आमचे सर्वे रिजल्ट आमी पळयतना प्रिलिमिनरी सर्वे केदाळे म्हणी जीव घाता चिंतलांगी या केलांगी 5.6%, 5.6% फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांवें एक प्रयत्न केल्लें. सक्सेस जावना देखून हांव सर्वे बरयतें आं, पूण प्रयत्न केल्लें म्हणून एटेम्प्ट वॉज 5.6%. सो कोडयाळांत आमकां खबर ना, कोणाकी गोत्तू ना. सो मागीर सुसायडा विशयान मोतीन चिंतलांगी म्हणल्यार सुमार जाणां 8%, 9% जाणांनी वय फाटल्या एका वर्सा आदी चिंतलां, पूण कांय करूना. थोडे फाटी मोती घेतात अशें मोतीक आयलां म्हण. सो असल्यान खंडीत जावन आमच्या गांवांत एक लायफलायन हॉटलायनाची गरज आसा म्हूण सांगून आमी ते कांय जाणांनी आमच्यो तकल्यो आटोवन ऑक्टोबर 2 तारखेर 2017 इसवेंत ऑक्टोबर 2 हें लायफलायन सुशेग चॅरिटेबल ट्रस्टाचें एक युनिट जावन आमी प्रारंभ केलें. हें लायफलायन तुमी आतां सुरवात केलें. कशें हें कार्य करता या खंयच्या रितीर थंयसर तुमचें कार्याचरण जावन आसता? आमचे नंबर आसा लँडलायन नंबर 0824298344. ह्या नंबराक हे आमी नंबर सगळ्यांनी पब्लीश केला. ह्या नंबराक कॉल केल्यार ऑपरेटर हे नंबर काडून घेता आनी आमची एक 25 जाणां वॉलंटियर्स आसात, स्वयंसेवकी सेवक आसात. तांकां आमी एका हप्त्याचें ट्रेनींग दिलां. कशें आयकोचें व्हडलें व्हडलें ट्रेनींग गरज ना, मनशास्त्र पुरोगत तशें जाय म्हणून ना. वस्तू समाधान आसाचें आनी सोंसणीकाय आसाचें आनी एकल्याक उलोवंक मात न्ही, आयकोचें तितलें एक पेशन्स आसाचें वय तें आशिल्ल्यांक आमी 7 दिसांचें ट्रेनींग दिवन. सो 3 शिफ्ट आसात आमचे, सकाळीं दनपारां आनी मिडनायट शिफ्ट. राती 11 तावन सकाळीं 7 मिसर, सकाळीं 7 तावन दनपारां 3 मिसर, दनपारां 3 तावन सांजेचे 11 मिसर. 3 शिफ्टान एका शिफ्टार 2 या 3 वॉलंटियर्स आसात. सो ते ऑपरेटराक आयिल्लें कॉल ती कान घेता आनी ओके त्या दीस कोण सायन अप केला त्या वॉलंटियराक ती सांगता कनेक्ट करता. हे नंबर त्या मनशान कॉल केला तूं पाटी कर. तिका आलें सगळें विचारूंक वचना, खाली नांव आनी नंबर त्या स्वयंसेवकाक दिता आनी ती कॉल करता. एक वर्ते मिसांव तुमी करून आसात, एक जीव वाचोवचे मिसांव धाकटेर वखदां तोर वाचयतात, पूण तुमी एक विशेष रितीर तांकां एक कावन्सिलींग या धैर्य दिवच्या त्या एका मेथडाचेर जीव वाचोवंक तुमी प्रयत्न करतात. अशें म्हणटना आमचे पळोवपी जाय तितले ह्या विशयांत आतुरीत आसात. सादारण जावन कोणें एक वॉलंटियर जावन ह्या एका तुमच्या मिसावाक सहभागी जावयेत, कोणाक हें प्रसाद्य आसा, कोणाक अवकाश आसा? 18 वर्सां आनी चड जाल्ल्या कोणेंय वॉलंटियर जावयेत. पूण जर तर आमी म्हळ्यार स्क्रिनींग म्हूण करता, आमी तांकां इंटरव्यू करता, तांकां एक तांच्या विशयान बरोवंक आसा. तांणी हाच्या आदी जीवघाताक प्रयत्न केला जाल्यार मेंटली कितली घट आसात ती म्हण पळयचें प्रयत्न केल्ल्यानी. घरा कोणेय केल्यार दे आर बेस्ट पीपल टू बी वॉलंटियर. ओके. सो ते आमी स्क्रिनींग करता. तांकां छाती आसा गी म्हूण सांगून शिकप सड्ड जायचें म्हणून ना, आनी एकल्यान उलयतना आयकोंक तयार आसाचें आनी मस्त एडवायस दिनात आमी. तशें कर अशें कर, तें घालें तें देशें कारण त्या पुरा कारणाक खातीर सुसायड कर, तशें पुरा कांय म्हणना हांव अशें जालें गी वय मस्त बेजार न्ही म्हण. एक 15 मिनटां 20 मिनटां उलयतना दुसरी आतां जीवघात करचें एक परिहार म्हज्या समस्येक, पूण दुसरी परिहार आसात, ऑप्शन्स आसात. सो अशें आनेकल्या कडेन उलयतना दुसरें कितें करी येता तुवें बेजार जाल्ल्या वेळार कितले इश्टिण्यो आसात तुका. वय म्हाका अशें कॉल करी येत, इल्लें TV पळयत,
भायर वचून एक वॉकाक वचून येत. म्हजो बेस्ट फ्रेंड आहा ताका एक कॉल करता हांव. तशें आमी ती दुसरे ऑप्शन्सा विशीं उलयता. ती पुरो उलयल्या उपरांत तुका कितें भोगता आतां ही ऑप्शन एक ट्राय करी वय एक प्रयत्न करीत म्हाका गुंतून जातलें अशें आसा म्हणून. आमच्या लायफ लायनाक थोड्या तेंपा आदीं एक मनशान कॉल केल्लें. तो ताचें कार काडून उडलाळ ड्रायव्ह करतालो. सांख्या कडेन कार दवरून मुसूर सादें कार दवरून उडचें म्हण. ते जाल्यार ताका रेडिओर सुसायड लायफ लायनाचे नंबर आयकोंक म्हणलें. हांव कशेंय मरता हांव मोगचे पयले फावटी हांकां कॉल करया ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ पण सांगून म्हणटाना ताणें ओके कशें मरोंक काल मॅजिक करतात पळोवया म्हण. त्या दिसताना कॉल केलें. त्या दिसा आमची एक वस्तू येळिल्ली आप्त समालोचकी ती आतां स्वयंसेवकी जावन काम करता. ताजे कडेन 1.5 वर उलयली. 1.5 वर उलोवन तो प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार गो बायले मदें समान जातलें. कितलें गेल्यार ताका सॅटिस्फॅक्शन ना. शिकप आसा पयशे आसात पूण गो बायल्या मदें म्हाका सांगलें न्ही हांव मरचें तें बरें म्हण. डिवोर्स केल्यार नालिसाय देखून हांव तूं मेल्यार प्रॉब्लेम ना म्हण सांगून तशें चिंतिल्लें ताणें. ताचे मागीर इन्नी तांकां सांगून मस्त कावन्सिलर्स आसात हांव तुका नंबर दितां. वय गे म्हज्या समस्येक परिहार आसा न्ही. वय परिहार आसा. सो तूं आनी एक फावटी मरचे पयलीं एक प्रयत्न कर म्हूण सांगून. सो फाल्यां तुका परतून कॉल करता. आतां कितें भोगता ना हांव पाटी येता घरा प्रयत्नाक तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे मस्त काजाराचे प्रॉब्लेम आसल्यार मॅरेज प्रॉब्लेम आसल्यार ताका सोल्युशन आसा म्हणटाय. हांव एक आय वॉन्ट टू गिव इट अ शॉर्ट म्हणून पाटी आयलो. तशें मागीर दुसऱ्या दिसा आनी एका वॉलंटियराक सांगलें काल हांवें अल्या कडेन उलयल्लें ही वॉज एट हाय रिस्क परतून सकाळीं कॉल कर म्हण. कॉल करतना आतां थंय वचून म्हाका सकाळीं अपॉयंटमेंट मेळ्ळा. म्हणजे बायल येता की ना म्हण गुंतना पूण हांव एक कडेन वचून उलयतां. ताच्या मागीर एका म्हयन्या उपरांत आमी ताका पाटी कॉल करून कशें आतां पुरो बरें आसा म्हाका गुंतून जातलें हें पुरो आसा ह्या विशयान ती कोणा कडेन उलयत समस्यांक परिहार मेळटा म्हण गुंतून जातलें. परिहार ना म्हण सांगून हांवें हो परिहार चिंतिल्लो म्हण. सो तुमी हें घडीत आमच्या विक्षकां मुखार दवरलें. निजा की आमच्या सर्वांची लोवां उबें जावची तसलें एक घडीत कित्याक तो निमाण्या त्या घडये एक लायफ लायनाच्या नंबराक थावन ताच्या जिवितांत एक परिवर्तन जालें. ताका जिवीत ताचे पाटी मेळ्ळें. आनी तुमच्या ह्या वर्त्या मिसावांत जायत्यो सक्सेस स्टोरीज तुमी आयकल्यात तुमी भोगल्यात. पूण हांवें तुमचे लागीं विचारचें ह्या तुमच्या फाटल्या इतल्या वर्साच्या मिसावांत तुमकां रेस्पॉन्स कशें आसा? रिस्पॉन्स बरें आसा. कोरोना टायमा वेळार आमचे नंबर आतां आमी इंस्टाग्राम आसा फेसबूक आसा सगळ्यांनी आसा. थोडे फावटी कोडयाळाचे की चड आमकां कॉल्स भायर तावन येतात. ओके. उत्तराखंड झारखंड बेंगॉल तमिळनाडू केरळा जयपूर सगळ्यांनी नॉर्थ इंडिया तावन चड कॉल्स येतात. आमी तांचे कडेन विचारतना ते म्हणटात आमी हांगाचे लायनी कॉल केलें ती आज बंद आसात सोमारा कॉल कर म्हण सांगलें. 5 वरार बंद जाला बट तुमचे मात्र 24 hours उक्ते आसा म्हण सांगून. आनीक कितें जाता म्हळ्यार आमकां एक डिसएडवांटेज कालें म्हळ्यार थोडे फावटी केरळा तावन कोणी कॉल करतना आमच्या वॉलंटियरा मदें कोणी म्हणी मलयाळम अर्थ जावची नान जाल्यार तमीळ अर्थ जावची. हिंदी इंग्लीश मॅनेज करीत पूण तमीळ तेलुगू मलयाळम अशें ते कस जातात. नॉर्थ इंडियनच्यांक पुरो हिंदी येता. साऊथ इंडियनाक स्पेशली तमिळनाडूच्याक आनी भाशेचे एक डिसएडवांटेज आहा. तशें आसल्या वेळार जर तर त्या दिसाच्या त्या शिफ्टाच्या वॉलंटियराक मलयाळम येना जाल्यार आमचे कोऑर्डिनेटर लायफ आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपार घालता कॉलर आसा पूण मलयाळम मात्र उलयता. कोणी म्हणी आसा जाल्यार कोणी म्हणी ते पळयल्लें म्हाका दी म्हाका येता मस्तू येना पूण उलोवचें तितलें एका मनशा कडेन उलोवचें तितलें म्हाका येता म्हाका दी म्हण सांग. तशें तें कॉल त्या मनशाक ट्रान्सफर करता. तशें येद हळू 2017 तावन आज मिसर आज सकाळीं 7 वर्सां आज सकाळीं एक कॉल आयिल्लें. 2995 कॉल्स आयला. जाल्यार तुमी आतां इतले स्टॅटिक्स सांगतना तुमच्या मिसावाच्या विशयांत आमकां एक व्हरतो अभिमान भोगता. आनी आमच्या समुदायाचे जावन तुमी आमच्या कम्युनिटीचे जावन सगळ्या आमच्या सामाजीक जात भेद नासतना असलें एक निस्वार्थ सेवा दिवन आसात म्हणटना निजा की देवाची वर्ती बेसांवां तुमचेर आसात म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. मोगाच्या विक्षकांनो येदोळच आमी ह्या लायफ लायनाच्या विशयांत एक माहिती तुमकां दिली. जर तर तुमकां ह्या लायफ लायनाक
इल्लेशे कांय पूण एक वॉलंटियर सेवा दिवचे मोन आसा जाल्यार खंडीत तुमचें बरें मोन आमचे मॅडम लविना तुमकां स्वागत करता. आनी तितलें मात न्हय, कोणाचे जीव उरोवच्या ह्या एका वर्त्या पुण्यावरीत कार्याक एक वॉलंटियर जावन तुमी मुखार येशात जाल्यार खंडीत सावन आमच्या जिविताक एक अर्थ आसा. आनी तितलें मात्र न्हय, हांगासर आमी कंटिन्यू जावन ते नंबर लायफ लायनाचे नंबर आमी डिस्प्ले करूनच आसा. दया करून हे नंबर तुमी कॉपी करा आनी ह्या नंबरा विशयांत हेराकी माहिती दिया. खंयच्याय रितीर कोणी जर तर जीवघाताच्या पावंडार तो आसा जाल्यार दया करून त्या व्यक्तीक ह्या माहिती दिवच्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करून की एक ताका एक सल्ला दिया आनी अमोलीक जीव वाचोवच्या वर्त्या मिसावाक तुमी सहभागी जाया म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करून आसा. डॉक्टर, आतां आमी मुंदरून येतना वेळ कसो पाचार जालो गोत्तना कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आमी आसा. मनशा जीव अमोलीक जावन आसा आनी तुमी फाटल्या सबार वर्सां जावन ह्या अनुभव सेवेंत तुमकांच तुमी समर्पिला आसता. कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आमी आसा आनी सुसायड प्रिव्हेन्शन डे आमी संभ्रमच्या ह्या सुवाळ्यार सर्वांक तुमचे तावन एक संदेश. वय, तुमी सांगले प्रमाणे जीव निजायकी मोलादीक. म्हजो जिवाक हांव कारण न्हय, म्हाका अनेकल्यान जीव दिल्लो तें हांवें किताळें उडास दवरचें गरज. समस्या सगळ्यांक येतात, जिणेंत चड उणें घडता ते दळा ते दिसप्रार जायचे म्हणून गरज ना. ताका दुसरी परिहार आसा. इल्लेशें समाधान घेत, दुसरे कडेन कोणाय कडेन उलयत, कोणाय कडेन इसारयत, दुसरें कांय परिहार आसा गे म्हण. सो जीवघाता विशयांत काडूंक सुलाभ, एकाच क्षणान जीव चलता, ताचे मागीर तो फाटीं मेळना. सो तो काडचे पयले आनी एकल्या कडेन कोणाय कडेन म्हणे उलयल्यार, कोणाय कडेन सांगल्यार. आतां आमचे पोरवां टावन हॉलांत कार्यक्रम आसा आमी मांडून हाडला हेंत जागृती इल्लेशे उरल्या लोकांक ह्या विशयांत कळोवचे खातीर. सो विद्यार्थींक आमी कॉम्पिटिशन दवरल्यान, जिंगल कॉम्पिटिशन आनी पोस्ट स्लोगन करचें कॉम्पिटिशन. सो प्रायजीस दिता आमी. तशें थंय 8 वरार टावन हॉलाक येवन ह्या कार्यक्रमांत वांटेली जावयेत ह्याच सप्टेंबराच्या 10 तारखेर. सो आमी हर एकल्यानी आमचें इल्लेपणी काम ह्या सेवा आनी अशी मेळटा काडूंक खंडीत साध्य. आमी व्हडलें काम करीचें म्हणून ना. आतां मदर तेरेझान म्हणचे परी यू डोंट हॅव टू डू बीग थिंग्स बट यू कॅन डू स्मॉल थिंग्स विथ अ लॉट ऑफ लव. इतलें पुरो. ल्हान कामांचो करूंक आमचो इल्लोसो वेळ, अमूल्य वेळ 8 घंटे मात्र स्वयंसेवक एका हप्त्यांत 8 वरां मात्र. पूण हांव म्हजें काम करीत, म्हाका रांदयेत, पूण मॉलाक वचोंक जायना. थंय कॉल आयलें जाल्यार सगळ्या मुखार म्हाका तें कॉल काडूंक जायना. पूण घरा हांवें शिवयेत, कंप्युटरार आसचेत, रांदयेत, फोन आयल्यार मात्र तें ऑफ करून हांवें काणगेचें पडटा. सो आमचें कमिटमेंट, स्वयंसेवकाचें कमिटमेंट खाली 8 वरां मात्र. कोणाय की मोन आसा हप्त्यांत 8 वरां मात्र. आमचे थोडे वॉलंटियर्स 2-3 शिफ्ट थोडी रिटायर जाल्लीं आनी आसात. हांव 3 शिफ्ट करता, म्हजे कडेन टायम आसा म्हण. थोडी राती मात करतात, दिसा काम करतात, रातची शिफ्ट काम करतात. आयल्यार 1 या 2 कॉल येतात. थंय म्हणटात न्हीद डिस्टर्ब जायना, कॉल काडून मागीर मस्त समाधानान म्हाका न्हिदोंक जाता. सो तशें न्ही. सकाळीं जावन सांजेर भितर कॉल करून नायट शिफ्टार काम करचीं आसात कालयेक. आनी तांकां कांय संभावना आमी तांकां सांबाळांनी कांय दिना. मस्त खुशी जाली मॅम. तुमी इतले बिझी आसात, विविध संस्थांनी तुमी मेतेर जावन आसात, विविध मिसावांनी तुमी मेतेर जावन आसात जाल्यार ह्या एका खेरीत विशयाचेर वर्तो इम्पॉर्टंट म्हणून तुमकां बगल्ल्यान आनी ह्या विशयान तुमी मेतेर जाल्ल्यान हो विशय आमच्या लोकांक कळाचे म्हूण सांगाचे, ह्या आमच्या लोकांक कळाचे आनी माध्यमाद्वारे ह्या विशयांत एक जागृती तयार जायचे, जागृती उठाचे म्हणल्यार एका खेरीत उद्देशान आज तुमी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत आसात. सर्व आमच्या पळोवप्याच्या नांवी आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्वर देवाची धाराळ बेसांवां तुमचेर ती देवून येवन दीत. तुमकां बळ, भलायकी, तिरासण आनी तुमच्या मिसावांत निरंतर समृद्धी आनी सर्वांत बरें उतर आनी एक बरो पाठिंबो मेळोवन दी म्हणल्यार आशयाकाल वर्तो मोलादीक वेळ दिल्ल्या तुमकां हांव विनोद गंगोळ्ळी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.
म्हाका हांगा येवन अवकाश दिल्ल्याक आनी उलोवंक अवकाश दिल्ल्याक ह्या विशयाचेर तुमकांय देव बरें करूं. तुमच्या मिसावांकय हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. मॅम मोगाच्या विक्षकन गंभीर विशय आनी आमी त्या विशयांत भितर गेलो व्हडलो सागोर तो जावन आसलो. पळोवंक क्षुल्लक एक सुसायड, पूण ताची कारणां कितें, ताचो परिणाम कितें, खंयच्या रितीर आमकां वैयक्तीक रितीर आमच्या जिवितांत, आमच्या मानसीक रितीर, आर्थीक रितीर ताचो परिणाम जाता, ह्या विशयांत भोव आपुरबायेन ह्या भासाभास कार्यक्रमांत सहभागी जाल्ली डॉक्टर लविना नोरोन्ना तिचो मोलादीक वेळ आमचे संगी तिणें करचेलो. येदोळच आमच्या सवेस्ताच्या नांवे हांवें तांकां देव बरें करूं म्हळें. आनी आतां म्हजी एक विनवणी, जर तर कोणाकी ह्या सुसायड लायफलायनांत वॉलंटियर जावंक मन आसा, फाटीं फुडें पळयनाकात, देवाचें काम, वर्तें काम एक सहभागी जाया आनी हो व्हिडिओ हेरां संगी तुमी वांटून घेया. कित्याक ह्या व्हिडिओ द्वारे आमी समाजीक एक बरो संदेश दिवंक कारण जाता, एक जागरण दिवंक, एक जागरण उपजोवंक साध्य जाता. देखून हो व्हिडिओ हेरां संगी शेअर करा, ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया आनी तुमकां जे कितें भोगता खंडिसांव आमच्या कमेंट बॉक्सांत तुमी बरया. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी आमचो मुखलो अंक सुरवात जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो बांद आनी मोग अशेंच आसूं दी. हांव विनोद गंगवळी बरयल्ल्या ताळ्याक तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू.